गोयच्या नागरिकांनी आपल्या बोरवेलांची संबंधित प्रशासनाकडे बेगोबेग नोंदणी करून घेवचे असे आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केले। नोंदणी करूंक ना जाल्यार संबंधितांक दंड घालतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। आमटाणे वाठारात पंप हाऊस प्रकल्पाचे उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। आम्ही हल्लीच लोकांक म्हणजे सगळ्या जाणांनी वॉटर कन्झर्वेशन करचे हाजेर आम्ही भर दिता आणि जितक्या लोकांनी बोरवेल जे मारल्या 100% बोरवेल मारलेल्या लोकांनी म्हणजे वॉटर कन्झर्वेशन करप हे तांकां कंपल्सरी केल्लें आसा। त्या खातीर हांव पब्लिकली सांगपाक सोदतां, जर बोरवेल तुमी मारला पयलीं रजिस्टर्ड जर तो करूंक ना जाल्यार आतां तो करून घेवचो, अदरवायज बीग फायन पडटली। आणि ती फायनीचोच विषय ना, पण बोरवेल मारलेल्यांनी वॉटर कन्झर्वेशन करप हे ताच्या खातीर कंपल्सरी आसा। आणि बऱ्या आणि गुड बऱ्या टेक्निकेन आपले इंजिनियर घेऊन समजून सांगता की व्हेरी सिंपल मेथडींतल्यान त्यांनी जाता तितके उदक परत म्हणजे ती रिफील करपा खातीर बोरवेल हे उदक परत जमनीत वचप हे गरजेचें आसा, जेणे करून उदक ताका कंटिन्युअसली मेळत रावतलें। अशा पद्दतीचे आमकां रिचार्ज करप हे गरजेचें आसा, कारण त्याचो जर आमी विचार केलो ना जाल्यार इन फ्युचर आमकां उदक मेळूंक शकचें ना। म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्यांनी कॅच द रेन आसूनी, वॉटर कन्झर्वेशन आसूनी किंवा वॉटर बंधारे आसूनी हाज्या सारकिल्यो विविध योजना सुरवात केल्या। त्याच धर्तीचेर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन बंधाऱ्या बांदून उदीक अडोवपाचें आसूनी कॅच द रेन ह्या स्किमीच्या सकयल आमच्या WRDच्या वतीन आमी पावसाचें उदक हाडून ते जमनीक जिरोवपा खातीर आसूनी किंवा रिचार्ज ऑफ द बोरवेल हे आसूनी हे आमी कार्यक्रम सुरवात केला।